मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. वरचो वाडो हरमल दोंगुल्ले सावन झाडा कापपाची घडणूक आयली उक्ताडार. संबंधित विभागाची परवानगी नासतना चल्ला खंय हे काम. रान खात्याक आसा कोणाचो दबाव, कोणाच्या नदरेखाला चल्ला हे काम, थळाव्यांक प्रस्न. एफडीएन म्हापशाच्या गावसावाड्यार घातली धाड. वाठारात आशिल्ले धंय सांठोवपाचे युनिट केले बंद. पुराय गोंयांत नितळसाणीचेर पाळत दवरपाक एफडीएन उबारले पावल. तेरा, 14, 15 आनी 18 तारखेक पडटलो उटंगराचो पावस. पावसाक मेळटलो वेगान घोळपी वाऱ्याचो सांगात. 16 आनी 17 तारखेक जारी केला येल्लो अलर्ट. आणि आता याची कोंकणी खबरो विस्तारान. एके वटेन रानाक काब्बार जावन जनावरां लोकवस्तीत पावली जाल्यार दुसरे वटेन परवानगी घेनासतना कांय सुवातांनी दोंगुल्ले आनी रानां कापपाची परंपरा चालूच आसा. चवथीच्या नेटात वरचो वाडो हरमल दोंगुल्लेत झाडां कापपाची घडणूक उक्ताडार आयली. हो आपालिपाचो खेळ कोणाच्या नदरेखाला चल्ला, कोणाचो दबाव आसा काय कितें, लोकांमदी हुस्को निर्माण जाला. वरचो वाडो हरमल दोंगुल्लेक धोको आसा अशी माहिती थळाव्यांनी दिल्या. 1000 चौखण मीटर रानांचो वाठार एका अनोळखी मनशान कापला. आयज हरमल ग्रामपंचायत, रान खाते, थळावे आनी कागाळदारांनी त्या जाग्यार पळोवणी केली. जायती झाडां कातरल्यात अशें दिसून आयले. हे कापपाक कोणाकूच परवानगी दिवंक ना अशें सगळ्या संबंधीत खात्यांनी सांगला. तरी लेगीत हे घडले कशें, कोणाचो दबाव रान खात्याक आसा वय, हांगा चल्ला कितें, थळाव्यांक प्रस्न पडला. एक रान आसा, त्या रानान चवथीच्या पिरियडान जो एक बेल्ट एक 2-3 मीटर विड्थीचो असो क्लियर केला. आणि तो क्लियर करताना त्यांच्यानी इंटेन्शन असा की आम्ही आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या त्यांच्या नॉर्म्स प्रमाणे त्यांच्यानी त्यांचे म्हणणे असा की त्यांच्यानी बुश कटिंग केलं. पण सगळ्या वाटेत आम्ही सगळ्या लोकलांनी जी झाडं असतात ज्यांची गर्थ 30 सेंटीमीटरपेक्षा जास्ती असा अशी सगळी नोंद आम्ही आमच्याकडे दवरल्या. आणि ह्या आमच्या नोंदीची सगळ्या डिपार्टमेंटान, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान नोंद घेवपाची. आमच्या लहानपणापासून ह्या सगळ्या जंगलान आमच्या गाय आमची मारलेली असे आमचे आई वडील आमकां सांगता की वाघान गाय मारली, वासरू मारले, अशा अनेक घटना घडल्या. त्यामुळे हो जो बेल्ट असा तो अतिशय सेन्सिटिव्ह बेल्ट असा इन टर्म्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. जर हो सगळो येदो मोठो परिसर, इतके लाख स्क्वेअर मीटर जमीन जर एकाच फावटी जर आसत, सत्य परिस्थिती आमकां दिसता, कॅमेरो केव्हाच खोटो बोलना, तर त्याचेर सगळ्या सरकारान विचार करचो. आणि आम्ही सगळे जे जमल्या त्या सगळ्यांक ह्या निसर्गाचो आनंद घेवपा खातीर जे पर्यटक येतात त्यांच्या खातीर काहीतरी आम्ही जतन करतले फुडल्या पिढये खातीर, अशी एक आमकां सगळ्यांची कळकळीची विनंती. झाडां थंय तोडलेली आसात आणि तो सांगता की ते फॉरेस्ट ऑफिसर जो आसा तो सांगता की ते बुश कटिंग आसा, तेचेर ऑफेन्स आमी करूंक शकना. तेका ती एक ठरावीक घेरी आसता की सेंटीमीटर अमके तितली ती येवपाक जाय, ना जाल्यार आमच्यान ते करपाक जायना. पण माझ्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे, आमच्या माहिती प्रमाणे की बुश कटिंग सुद्धा करतलो जाल्यार तेका परमिशन जाय पडटा, जावं फानिये सुद्धा मारतलो जाल्यार परमिशन जाय पडटा. आता तेका हांवें विचारले की बाबा रे तू जे पळय आता हे पळय बुश कटिंग म्हणटा हेका परमिशन कितें घेतला तेंच्यांनी पार्टीन त्या, तर ना म्हणटा तो परमिशन घेवंक ना. आणि हे सगळी जी झाडां आसा ती वेगवेगळ्या तरेची वड आसा आणि कितें रुमड आसा, अशें जायती जंगल झाडां, जंगली झाडां सगळी थंय आसात आणि ती झाडां सगळी तोडलेली आसात. आणि तेका लागून हे कोणाच्या तरी आशिर्वादान हे चलता अशें आमकां दिसता. आयज आमकां कंप्लेन येयल्ली आमकां गांवांतल्यान वचून की हरमला तशें ती हिल कटिंग बीन चालू आहा, कन्स्ट्रक्शन बीन चालू आहा म्हणून आमी आतां बघपाक खातीर येयल्ले आमी. तर हांगा कितें दिसलें तुमकां की हिल कटिंग बीन केलें आनी फेन्सिंग बीन चालू आहा, वायरी बीन घालून तेंच्यांनी पोल बीन घातला तेंच्यांनी, परमिशन बीन काय पंचायतीन दिवंक ना तेंकां. आता याच्या पुढे आम्ही फक्त ऍक्शन घेतो तसं. आणि कितें वयल्या डिपार्टमेंटासून कितें परमिशन मेळ्ळें अशें तुमकां कितें केलां? ना आमकां आतां काय येवंक ना. झाडां कटिंग केल्या की बुश कटिंग जालें? आता कशें बुश कटिंगय केलें दिसता, झाडां मारल्या तेंच्यांनी, धाकटी झाडां मारल्या तेंच्यांनी, ना न्हू दिसता तेजेर. आता फुडली ऍक्शन कितें आसतली तुमची? आता फुडली ऍक्शन म्हटल्यार तेंकां बघता आमी, चेक करता पयलीं कितें आहा ते फुडें जे डॉक्युमेंट बी मागीर सांगता तुमकां. जे इकोसिस्टम आहा पळय ते सारको डिस्टर्ब करता जाल्लो गांवाचो, आख्खो गांव ग्रामस्तूय बेजारलेले. तर आमी तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले आणि हेच्या फुडें सुद्धा ह्या जे एरिया आहा पळय तेजेर कांयच आनी परमिशनां येवपाक दिवपाची न्हू म्हणून आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाक, कन्सर्न डिपार्टमेंट्स लागता, जे फॉरेस्ट म्हण, TCP म्हण, आमचे लँड एंड रेव्हेन्यू म्हण,
इवन पोलिसांक आमी लेटर करतले की आयडेंटिफाय करून हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आणि इवन आम्ही सुद्धा तेजेर आमचे हितून रेकॉर्ड्सात दवरतले की अशी हे कारवाई आमी केल्लेली आणि तेजेर हेच्या फुडें हेन्सफोर्थ आनी काय परमिशनां हे करपाची न्हू तेजेर. फॉरेस्टा कडल्यान अशें दिसता की जे कोण ऑफिसर येयला ते मातशे दबावाचे खाली आसा अशें दिसता पळोवन तरी तांकां. सो वील सी तेंचो कितें रिपोर्ट आसलो तो तांकां करूं न्ही. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आमी जे ग्रामस्थ आहा हांगचे ते आमी आमचो पर्सनल सर्वे करून आमचे जे कितें फायंडिंग्स आसा आमी ते फायंड आउट करून वील ट्राय टू गो लॉज अ कंप्लेन अगेन्स्ट वॉट एवर इज हॅपनिंग. मजगती व्हड झाडां कापपाची घडणूक वरचो वाडो हरमल दोंगुल्लेत जावंक ना अशें मत सर्वेक्षणा उपरांत रान अधिकाऱ्यान मांडले. तशेंच थळाव्यांच्या म्हणण्याप्रमाण झाड कापणी जाला आणि ताचेर पड्डो घालपाक रान अधिकाऱ्याचेर दबाव आयला ह्या प्रश्नाचेर रान अधिकाऱ्यान स्पष्ट न्हयकार दिलो. आर्यो पण आमचे हांगचे अशें आहा पंचायती बरोबर इन्स्पेक्शन आहा तेन्ना तूं सायडीर व्हर तेंचे बरोबर आनी कितें आहा ते पळय म्हणटा. कितें फायंडिंग्स मेळ्ळे तुमकां? फायंडिंग्स मेळ्ळे म्हणजे बारीक बुशीस तेंच्यांनी ते कट केल्ले आहा आनी उबी स्टँडींग झाडां तेंच्यांनी तशी सांडलेली मोठी मोठी झाडां आहा ती तशी उबी दवरलेली आहा तेंच्यांनी. तुमचे परमिशन लागता बुश कटिंग किंवा इतर ट्री कट केल्या तेका ट्री कटिंगेक परमिशन लागता. थंय ट्री कटिंग जावंक ना अशें म्हणटा तुमी? ते मोठे झाड भितर एकूय ना म्हणजे आमचे हितून बसतात तसले झाड आमकां एकूय मेळना. बाकी ती उबी आहा बारीक बारीक घातल्या तेंची. हो स्ट्रेच कितलो लांब आसा? साधारण हे 1.5 किलोमीटर. हय सो 1.5 किलोमीटर जी रानांतली जनावरां ती तुमकां लागतात तर तेंचो एक्सेस बंद जाला दिसता तुमकां? यो जावप तांकां उदक पाणी पावपाक येवपाक न्ही? हय ते जनावरां भितर गांवठी आमची गायी बी आहा ती त्या रानान वयताली पयलीं. आनी रानटीमचो कांयतरी हे जातलो तांकां इफेक्ट पडूंक शकता? आतां सबंद क्लियर करीत जाल्यार पडूंक शकता. म्हणजे तार मारल्या तेतून? तार मारले ते हांव. ओके. पण एक भितर सिद्ध आसा की जे फेन्सिंग केला थंयसरली झाडां बुश कटिंग सगळें मारून तेंच्यांनी फेन्सिंग केला अशें दिसता तुमकां थंय? ना ते पयली ते हे फेन्सिंग केल्या ती पयली केन्ना तरी केल्या कशी दिसता. झाडां मारल्यात ती? हे आता क्लियर केल्या ते हाली. पण जी फेन्सिंग जाल्या ती ट्री कटिंग करच्या शिवाय जाल्या काय? ट्री कटिंग भितर जावंक ना न्हू ते. निश्चित सांगता तुमी? ट्री कटिंग जावंक ना भितर बुशीस कटिंग जाले. हांगसरल्या लोकल्सांक आमी मेळ्ळे लोकल्सांनी सांगले की तुमचेर खंय तरी दबाव आसूं शकता म्हणून तुम्ही थोडे झाडां दाखोवंक ना सगळी बुश कटिंग दाखयले? ना तशें कांय ना. दबाव ना तुमचेर कोण? गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. एफडीएन म्हापशेच्या गावसावाड्यार धाड घातली. वाठारात आशिल्ले धंय साठोवपाचे युनिट बंद केले. पुराय गोंयांत नितळसाणीचेर पाळत दवरपाक एफडीएन हे पावल उबारला. म्हापशा गावसावाड्यार एकलो भायल्या राज्यांतल्यान पनीर हाडून तिसवाडी, बार्देस आनी पेडणे वाठारांत रेस्टॉरंटांनी सप्लाय करतालो. तशेंच परवानगी बगर धंय आनी दुधाचे जिन्नस करूनय विकतालो. एफडीएक जाग लागताच सुवातेर धाड घालून सुवात बंद केली. मुखार चौकशी चालू उरतली, एफडीए अधिकारी रिचर्ड नोरोनान सांगले. Our FDA team, as a part of our continuous surveillance drive, today has cracked down on this unit here, which is operating without license. आणि ह्या युनिटान कड तयार जाताले. तशेंच हो जो मनीस जो कड तयार करतालो तो भायल्या स्टेटींसान पनीर घेतालो आणि ही पनीर आणि हे कड आणि दुसरे दुधाचे प्रोडक्ट्स हे जे आसा हे चडशे जे आमचे रेस्टॉरंट्स आसा तिसवाडीन आणि बार्देजान तशें पेरणे ह्या 3 तालुक्यान तो सकाळचे आपल्याचे गाडयेन घालून सप्लाय करतालो. सो कांय दीस जाले आमी एक जशें आमी रेस्टॉरंट इन्स्पेक्ट करता आनी आमी ताचो रूट कॉज फायंड आउट करता की खंय सान हे प्रोडक्ट्स येता आनी लोकूय आमकां विचारता खंय सान हे प्रोडक्ट्स येता. सो बेस्ड ऑन दॅट जेन्ना आमी तेजी ट्रेसेबिलिटी केली आनी आमकां हो युनिट सापडून आयलो की ह्या जाग्यार जाताले म्हणून. बाकीचे खूब प्रोडक्ट्स आसता ते कंपनीचे आसता पण हे नॉन ब्रँडेड जे प्रोडक्ट आसता तेजेर आमी चड अटेन्शन दिवन इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी एक हो आमकां युनिट जो हांगा मेळिल्लो आसा
गावसवाडो. ओके, सो गावसवाडो ह्या जाग्यार जो मेळिल्लो आसा, ह्या युनिटार कड तयार जाताले आनी ह्या जाग्यार लायसन्स हाणें काडूंक नासलेले. सो त्या कारणां खातीर ह्या जागेचेर आमी इमिडिएटली ताका स्टॉप ऑर्डर दिल्या, हो जागो वेकेट करपाक सांगला आनी एक फायन ताका अंडर सेक्शन 16 फूड सेफ्टी एंड स्टँडर्ड्स एक्ट 20,000 जो आसा डायरेक्ट ताजेर पेनल्टी इम्पोज केल्या आनी हो युनिट बंद केल्लो आसा. सो ही आमी कारवाई केल्ली आसा आनी फुडली कारवाई जो पनीर तो घेता तो भायल्या स्टेटींतल्यान येता, तो कसो येता, केन्ना येता, सो हे आमी चॅक करून हाजेरूय आमी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करतले. ते आतां स्टार्ट केला इन्व्हेस्टिगेशन, ते तुका मागीर थोड्या वक्तान सांगता. सप्लाय खंय करतले कितें कळला? सप्लाय खूब तेजो लिस्ट आसा मोठ्या हॉटेलाचो. सो तो लिस्ट जशें हांवें नांवां अशें घेवप योग्य ना. जो बार्देस, तिसवाडी, पेरणे हे मेजर जी रेस्टॉरंट्स आसा तांकां वताले. कितके वर्सां जाली युनिट चालू आसा? तो जसो सांगता तो 1-2-3 वर्सां जाली. तो म्हणटा ह्या जाग्यार करता. आनी एकूय ताचो जागो आसा ज्या जाग्यार तेजे लायसन्स आसा, ज्या जाग्यार तेजे डिस्ट्रिब्युशन आसा, काणका आसा तो जागो. सो त्या जाग्यार तो डिस्ट्रिब्यूट करता. पण कड जो आसा तो हांगा करतलो एक प्रॉडक्ट. बाकीचे जे आसा तो लायसन्स प्रोमायसिसांसान डिस्ट्रिब्यूट करतलो. म्हणून ते आमचे हॉटेल जे आसा तेवूय तेंचे ड्यू डिलिजन्स करून सप्लायराचे लायसन्स हे ते घेता. सो त्या बेसिसाचेर तो हायलायट जावंक नासलो. सो जेन्ना आमी इन डिटेल तेजें इन्व्हेस्टिगेशन केलें, दर एक प्रॉडक्ट इन्व्हेस्टिगेशन केलें आनी कडाचेर आनी पनिराचेर जेन्ना डावट आयलो, हाका लागून ह्या जाग्यार आमी पावले. सो कड जो करता पळय भितर ते सराउंडिंग एरिया वगैरे कशा तरेन आसा, खंयचे अनहायजिनीक आसा म्हणून बंद केला, फायन घातले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवापर्यंत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को 20 वर्सां जाली सुमार 7 कोटींचे नवे नुस्तें मार्केट जे अजून धवो हत्ती जावन उबे आसा ते इमारतीचे सप्टेंबराचे 25 तारखेक उक्तावण जावपाचे आसा. पूण ह्या धव्या हत्तीक पारंपारीक नुस्तेकार बायलांनी खर विरोध केल्लो. आता ह्या मार्केटात नुस्तेमारांनी बसपाक मान्य केले वय काय उक्तावण जावन लेगीत हे मार्केट तशेंच आसतले? हे एक मोठे कुवाडे. पळयात हिरू महालेचो खासा रिपोर्ट. जायते प्रोजेक्ट येतात पण ते खंय तरी वायल्ड एलिफंट जावन उरतात अशें दिसून येतात. जसं की एक वास्कोचो जो फिश मार्केट कालूच जशें आमदार दाजी साळकरान ह्या फिश मार्केटाचें इन्स्पेक्शन केलें आनी खंय तरी म्हटलें की 25 तारखेचें इनॉग्रेशन करया. पण फाटले 20 वर्सां हे फिश मार्केटा खातीर जायते ओपोज जाले, जायते MLA येयले आनी तेंच्यांनी खंय तरी बांदपाचो प्रयत्न केलो. पूण आतां जेन्ना हो बांदून रेडी जाला पण ह्या फिश मार्केटान जे फिश वेंडर्स आहात हे भितर सरपाक रेडी ना. तेंचे जायते डिमांड आसले, जशें तेंचे होलसेल फिश मार्केट खंय तरी बंद करपाचें, जावं तेंची सायबीण भितर व्हरपाची, जावं आनी जायते विशय आसले. हे जेन्ना सुटावे पडले तेन्नाच ते भितर वयतले म्हटलां. पूण सद्या तरी हो व्हायट एलिफंट असो दिसून येयला आनी जरी 25 तारखेक इनॉग्रेशन करतले, वेदर हे फिश वेंडर भितर वयतले काय ना हो मोठो प्रश्न. आनी जर ओपन केले जाल्यार भितर कोण बसतलो हो मोठो प्रश्न आहा. आनी येता त्या दिसांनीच कळटलें की खरें कितें जातलें तें. फिश मार्केट आमचे रेडी जाला आनी म्हाका दिसता 25 तारखेर ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां टायम दिला. सो 25 तारखेर आमी ह्या मार्केटाचें इनॉग्रेशन करतले. आनी तेन्ना हांव सगळ्या फिशरमॅना कडेन वुमना कडेन रिक्वेस्ट करता की 25 तारखेर सगळी तयारी करून तुमी ह्या हातून शिफ्ट जावची. कित्याक येदो मोठो प्रोजेक्ट सरकारान बांदला तो आमी वेस्ट दवरूंक शकना. आनी मिनिस्टरूय खूब अपसेट आशिल्लो कित्याक इतलो सरकाराचे बरे प्रोजेक्ट आसून तुमी कित्याक डिले केला. हो प्रोजेक्ट केल्लो तो लोकां खातीर केल्लो आनी नुस्तेकारां खातीर केल्लो. सो दोगूय जाणां हॅपी जावपा जाय आनी त्या खातीर केल्लो. आतां थोडे डिमांड्स नुस्तेकारांचे आशिल्ले ते आमी एक पुराय केले. आमी सगळे होलसेलरांक सील मारिल्लें आसा. सो खंय बारीक खंय आमकां दिसता कोण धंदो करता जाल्यार आमी पुलीस तांचेर एक्शन घेता. सो तांचो एक डिमांड पुराय केलो. तांकां एक कळना की आमी मार्केट नोटिफिकेशनाक घाला. पयलीं मार्केट नोटिफायडूच नाशिल्लो. सो तोय बी आमी तांच्या मागण्या वयल्यान नोटिफिकेशनाक घाला. म्हाका दिसता आज नोटिफिकेशन हाजे कडेन आयलां आनी तें बी ह्या 8 दिसां भितर जातलें. पूण एका कारणा खातीर खंयच्याच कारणा खातीर डिले जावप म्हाका दिसता हें बरें न्ही. हांव तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता 25 तारखेर आमी इनॉग्रेशन करतले. तुमी सगळ्यांनी येवन म्हणजे वास्कोकारांकूय कित्याक 36,000 वास्कोकार आसा जांकां नुस्त्या मार्केट सद्या घाण अवस्थेन वचचें पडटा. सो 36,000 लोकां खातीरूच आमी केलां हें मार्केट. आमी खंयच्या एका विशिश्ट समाजा खातीर नाजाल्यार विशिश्ट हाजे खातीर करूना.
सगळ्यांक ऑल इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट आसा सो तांचे कडेन रिक्वेस्ट आसा की जाता तितले बेगीन शिफ्टिंगाचे तुम्ही प्रोसेस स्टार्ट करता. आमी केलो आमचो 25 तारखेर आमी इनॉग्रेशन 100% करता. आमी दोनूय आमी स्वतंत्र पात आणि हे मिनिस्टर येतलो तेन्ना आमी करतले. तो तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता हांव परत एकदा की 25 तारखेर तुम्ही सगळी तयारी करची आणि शिफ्ट जावपाची येवची. इन केस जर ते मानव ना जाल्यार तुमचें इनॉग्रेशन कंटिन्यू उरतलें ना. मानवपाचे संबंधूच येना न्ही. मार्केट जेन्ना इतलो सुंदर बांदला आनी तांच्या खातीरूच बांदला आनी मानपाक ना जा अशें कारणूच काय ना. पूण आमी इनॉग्रेशन करतले आनी तांचे मागीर तांचे डिसिजन मागीर फुडले डिसिजन आमी घेतले. बरी गजाल केला. आमी रावले केन्ना इनॉग्रेशन जाता म्हणून 7 कोटी मोडून आमी तो हेजो व्हडलो भव्य फीश मार्केट वास्कोकारां खातीर मांडला. तो सुरवात जाल्या म्हणून आमकां लोकूय विचारता आनी लोकांचे हे सारखे बाबा कित्याक इतलो सुंदर फीश मार्केट आनी आख्या गोंयांत ना. बरी गजाल आमदारान आपणाचो इनिशिएटीव घेवन हेजो व्हडलो भव्य फीश मार्केट बांदला आनी फीश मार्केटाचे बरें दिसलें बाबा. मिनिस्टरान सांगला 25 तारखेक येणारा हे इनॉग्रेशन जावपाचें. हांव सगळ्या फीश मार्केटचे नुस्तें विकपी आसा तेंच्यांनी बेगीन आपल्याचें कितें कितें आहा ती तयारी करची आनी बेगीन हे सुरवात करचो. व डिले जावपाचें कारण म्हणजे कितें थोडे आमचे सिवरेजीचो बीन प्रॉब्लम आसलो म्हणून ते डिले जाले. म्हणून मागीर आमी सगळे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट केला आनी एक डेट ठरयलेली आसा 25 तारखेक हे ओपनिंग करपाची म्हणून. पण खंय तरी आयकूं येता की फीश जे वेंडर्स आहात हे खंय तरी डिमांड खातात. जशें होलसेल तुमी बंद केला पुलीस घालून सगळे होल प्रकार कितें. न्हू आतां गेली कितली 50 वर्सां फीश मार्केट म्हणून एक नांव आसा वास्कोन. पूण फीश मार्केट म्हणून हे नोटिफायड नासलेलें म्हणून खंय तरी आमी इनिशिएटीव घेवन आमदारान इनिशिएटीव घेवन हे खंय तरी नोटिफाय केलें. म्हणून आतां एक खंय तरी एक परमनंट प्लेस म्हणून एक फीश मार्केट म्हणून वास्कोचें एक जालें तयार. त्याच्या मागीर आमकां कितें खंयसरूय कितें तर इनलिगलिटी जाता जाल्यार आमकां एक अधिकार आसता आनी हक आसता बाबा थंयसर ते बंद करपा खातीर. पूण त्या खातीर जाता आसली ती नोटिफाय जावपाची आनी तेंय नोटिफाय जालेलें आहा. म्हणजे येणाऱ्या कारण आमी खंयचोय स्टेप घेतले तेंकांय प्रॉब्लम जावपा ना. कित्याक 1994 पासून आमच्यो सगळ्यो भयणी फुटपाथचेर बसताल्यो आनी त्या मार्केट ह्या फुटपाथचेर असो तेंचो आसरो नासलो. पण त्याच्या उपरांत डॉक्टर मिस्कीचो म्हाका आठवता. डॉक्टर मिस्कीत आनी बाब दयानंद नार्वेकारान ही एक जागा तांकां करून दिल्ली आनी त्यामुळे सगळ्यो भयणी हांगर येयल्ल्यो. पण मार्केट कशेंच जायनासलें. पण दाजी जेन्ना आमदार जालो आनी तेणी ह्या हात घातलो आनी त्याच्या हातीक हे यश येयलें. हांव अपील करता सगळ्या आमच्या भावा भयणींक जे नुस्तें विकता की इतकें सुंदर मार्केट बांदलां आनी वास्को नाच जवळ जवळ कितकी वर्सां जालीं अशें मार्केट नासलें. सगळ्यो कितें अडचणी आहात ते भितर बसून सोडोवपाक जाता. अडचणीक सोडोवपाक ना अशें जायना. सरकार दाजी बाब तुमचे असल्यान आमदार तुमचो त्याच्या नंतर नगराध्यक्ष म्युनिसिपालिटी तुमची ते अशें वेकंट दवरून हितून कांयच फायदो ना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समरिता खणगावकार आणि सानिका नागवेकर. पेडण्या नागझरच्या रस्त्यार भटकी गोरवां भोंवतात. विमानतळाकडेन वचपी हो गजबजिल्लो रस्तो जायती गोरवां रातच्या वेळार रस्त्यार बसतात. हाका लागून कितलेशेच अपघातय जाल्यात. खास करून दुचाकी चलोवप्यांक हे खूब धोक्याचे थारता. पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. गोरवांचे तर इश्यू गोवा 365 सदां हाडटाच. आयज नागझरी पळयात. म्हणजे अख्ख्या पेडण्यान गोवा 365 फाटल्या 3 दिसांक 3 जाग्यावेले गोरवां रस्त्यार येयलेली आसा. ताका लागून एक्सिडंट जाता म्हण सांगत आसा. पण खंयचेच डिपार्टमेंट ती पंचायतूय पळयना ना म्युनिसिपालिटी पेडण्यानय पळयना आनी ती दोनय पळयना. म्हणजे सरकार तरी कितें पळयतलो अशें कितें तरी सरकाराचेय बी आसा. कोणूच काम करिना आनी ताका लागून हे एक्सिडंट दिसान दीस वाडत आसा. कितलीशीं गोरवां रस्त्यार आसा ताका वाली असो कोणूच ना. आतां कोणाक दोशी धरपाचे. मुखी प्राणी ती तांकां अशी सारखे कितें तरी कोंडबारो बी असो आसपाक जाय. पण तो आमच्या पेडण्यान म्हाका दिसता खंयच दिसना आनी ताका लागून ही गोरवां सडळ सारकी रस्त्यार बसता, रस्त्यार न्हिसता आनी ताका लागून एक्सिडंट जाता. राज्यात भटक्या गोरवांचो विषय वाढत चल्ला. गोरवां रस्त्यार बशिल्ल्यान काळखान दिसनात आणि उपरांत अपघात जातात. कितल्याशाच जाणांचे बळी लेगीत गेल्यात. सरकारान कितलीशीच पावलां उबारपाची आश्वासनां दिल्ली पूण अस्तित्वान मात कांयच लागू केल्ली दिसना. गोरवां सयत तांचे राखणे आसप सक्तीचे केल्ले तरी कांयच फायदो जाल्लो दिश्टी पडना. आयज हांगा नागझर, कासारवडणे,
तर चांदेल रस्त्यार गाय असल्या कारणान अपघातय जातात म्हणून काय व्हिडिओ केल्ले गेल्ले किंवा मिडिया वयल्यान आमी ऐकले. पण म्हाका दिसता हो विषय अजूनही सरकारा पावंक ना. ग्रामपंचायतींनी कोण वडयना किंवा गोशालांक आमी कळोवपाक लागून एक जर बोर्ड आसलेलो किंवा एक तेंचो नंबर आसलेलो जाल्यार आमी तांकां कळोवंक शकता आसले. आयज प्रत्येक वेळार हे गायक लागून किंवा हे म्हशी रस्त्या वयल्यान बसता म्हणून प्रत्येक वेळार अपघात जाता. कोणाचो जीव वयता, कोणाचो हातपाय मोडटा, बारीक सारीक असले अपघात जातात. आयज मोपा एअरपोर्टाक लागून वाहतूकय हांगा टू व्हिलरी बी खुबशे येता वयतात. तशेंच बाकी म्हापशा पणजे अशे कामाक वचपी आसत लोक, रातचे नायटिको असतात, ते बिचारे येतात. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गावकार आणि मुजेब शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब सेरावलीन डॉन बॉस्को ऑरिटरी फातोर्डाक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारायलो. धर्मापूर खेळामळारी फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबान 46वी जोजफ फेस्टिवल फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब सेरावलीन 2 गोल करून डॉन बॉस्को ऑरिटरी फातोर्डाक हारायलो. पळोवयात काय रंगतदार डावपेच. Teams played good football. Game very fast, really, and credit to both the teams. Somebody has to win. From our side, we were playing more with the young side. I think we had almost 7 to 8 players who were below 20, and one was even 15 years old. So that's the real fact about the team. We're just trying to build them up, get them into better players, get them that confidence, give them that game time to play, so that they would come up fresh, nice, and play a good game. Football is something that I would like them to take as their career. Stick on to the game, work hard, because hard work pays off always. Okay, and hats off to Don Bosco as well. They played a good game, and I think the score should have been much more. Both Don Bosco also should have scored, and also Seravli. But I think we missed chances, and we have to recall back what wrong we have done and come up stronger. हो आमचो आता टुर्नामेंट स्टार्ट करूंक लागल्या. 46 years जाली आणि बरी भाशेन चलता इतली वर्सां, आणि फुडाराकूय बरो ते भाशेन चालू दवरपाक आमची इच्छा. आणि आमचो ग्राउंडूय आमकां एक बरो ग्राउंड आमच्या एरिया भितर आसा. देखून आमी दिनवाशी ग्राउंड केल्ले आमच्या मंत्री लेखनेरी हाका. आणि आमचो हो टुर्नामेंट आमचो चालू दवरूंक आमी सगळ्यांक वावुरतले, आनी आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. 13, 14, 15 आणि 18 तारखेक उटंगराचो पावस पडटलो. वेगान वारे घडटले. येल्लो अलर्ट दिल्ल्यान 16 आणि 17 तारखेक हवामान शांत आसतले. गडगड घालीत पावस पडटलो. वादळाची शिटकावणी दिल्या. लोकांनी सादूर रावचे. शेनवारा सकाळ आणि दनपारा उष्ण, दमट आणि मुखेलपणान सुके वातावरण आसतले. ताचे उपरांत सांजवेळार पावस पडटलो. तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. पावस आणि वादळा सयत उष्ण सप्तकाचो शेवट. 13 ते 15 सप्टेंबर मेरेन येल्लो अलर्ट. गडगडा सयत उटंगराचो पावस. शुक्रारचो अदमास. दिसाची सुखद सुरवात. सकाळ मेरेन उष्णताय. तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. 16 आणि 17 सप्टेंबराक ग्रीन झोन. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.